सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांदीम स्वरूपकारांक तुझ्या गितां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटूंक तुका वंदिता दिनकोणी आस तुका हर्षिता दया माया तुझी नियंता अर्गांदीम स्वरूपकारांक तुझ्या गितां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटूंक तुका वंदिता. मुगाच्या भाव भयणीनो, सद्याकडेच्या बरा वैतेवाच्या तेस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सद्याकडेचो बारावो आयतार लायकांचो आयतार वा वर्त्यांचो आयतार जावन आमी संभ्रमता. हे संभ्रमी मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. काही इल्लोसो पावस दिवन देवान आमकां आशिर्वादीत केला, त्या पासून धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी फुडल्या जिवितांत ती फुडल्या मुखेल्या दिसांनी बरो पावस आमकां फोव जायशें देवा स्वादार आनी कृपा मागया. हे संदर्भार अर्गां मिस्तिता फबेन जेसी मेंडोन सदो कतार अर्गां मिस्तिता लिल्ली डिकोस्ता आनी कुटाम ताने मुंबय 21व्या वर्सांच्या जल्मा दिसाक देवाक अर्गां सनबटयता डॅरन फर्नांडीस कुलशेखर मंगळूर. तांचे हृदय बसोत विशेष करून मागता आसतना आमी समेस्तां खातीर मागया. जे कोणा मागतना बसिलां सुडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो हर एक आयतार जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो दबाजो करूंक आनी जेजूची सुवार्ता जाणा जावंक अवकाश. आयचो आयतार आमी जेजूचेर आमचो विश्वास दवरूंक आनी कोणायकी भियेन आसतना जियोंक उलो दिता. जर जेजू आमचे संगी आसा आमी कोणायकी भियोंकची गरज ना, कित्याक तो आमचो आसरो आनी भरवोसो. आज आमी लायकांचो आयतार संभ्रमता. पवित्र सभेन सव लायकांनी तांचो पवित्र पात्र जाणा जावंक पवित्र सभेचे मिसांव तांच्या बेसांत आनी वावरांत जारी करूंक सव लायक बावर्त्यांनी गुमान दिशें आयच्या दिसा आमी मागया. मुगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आज मनशाचें मोल कितें म्हणलें सत संवसाराक कळीत करता. मनशाचें मोल तें बांदूंक जायना तसलें. मनीस सगळे संवसारांत उत्तीम सृश्टी. मनशाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना, मनशाक सरसंगती साध्य. तशें म्हणटना मनशान देवा संगी आसूंक जाय, देवा सवय जिवंक जाय, देवा खातीर वावरूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या सगळ्या वचपांनी आयच्या मिसाच्या संदेशांत आमकां पासार करता. असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ही घडी बरदोळे दांपून आमच्या पातकाची दूख दर्या नितळ काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजान तो दूख दन बक्षणे मागतेल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला.
सोम्यांका कुळकर सोम्यांका कुळकर तूं पत्क्यांका पोंगायलाय क्रिस्तांका कुळकर क्रिस्तांका कुळकर आमचे कधी विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्यांका कुळकर सोम्यांका कुळकर सर्व पदवेदा देव आमची का कुळत करून आणि आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा देवा उंचणी आणि शांती ताचा इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोंड वैभवापासून आम्ही तुका वाकूंता सुमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पोता सुमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर Amen, 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 amen. प्रार्थूया गरी पडतळे दांपी आमच्या घर संगतीर विशेष करून आम्ही मागे देव आमच्या भोव मोगाळ बापा जांकां तुज्या मोगांतून तीर करतायत तांच्या जिविताच्या सर्व गणितांतून सुद्दांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करूं देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक पहिले वसव जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसप कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडन गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात ते म्हणटात घडये तो भुलोन पासान पडटलो आमी ताचेर जैत व्हरतेल्याव आनी ताचें फारीकपण घेतेल्याव पूण एका बळवोन विरा सारको सर्वेश्वर म्हजे सवे आसा देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफोळ जावचे नात तांची सासणीक लज केदींच विसरोन वेचिना दळबारांच्या सर्वेश्वरा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय काळजा मोना तूं पारखिताय
तूं तांचे कडचें घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दे, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला. सर्वेश्वराक गायन करा, सर्वेश्वराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जीव थंड म्हाका तूं आयक सर्वेश्वरा. तुझे उदरंत म्हाका तूं आयक सर्वेश्वरा. तुझे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसता. तुजेच पासत ही लज हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या भावा भयणीक परखी. म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता मोचें काळीज. तुका खिणतल्यांच्यो खेपडायो मुजेर पडत आसात. तुझे उदरंत म्हाका तूं आयक सर्वेश्वरा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेश्वरा. तुजे वर्ती दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वासी धन्या पाव म्हाका. तूं सर्वेश्वरा मोगाळ दयाळ काळजाचो तर म्हाका जापती. तुजे अपार काकुळतीन मुजेर दिश्ट घाल. तुझे उदरंत म्हाका तूं आयक सर्वेश्वरा. तुझे उदरंत म्हाका तूं आयक सर्वेश्वरा. सांत पावलोन रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरले आनी त्या पथका बराबर मोरणी आयले. अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नातिल्ले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाले म्हूण अपराध लेखूंक जायनातले. आदामच्या काळांतवन मोइजेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवटकी चलयली. आदाम बरी देवाचें स्पश्ट स्मरण मोडन पाताक आदारिनातल्यांचेर सयत मोर्न आपलो अधिकार चल्लो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसल्यांचो एक उपकार म्हणयत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामच्या पथका मदें कसलीच सर ना. एका मनशाच्या पथका वरवीं सोमेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कुर्पेदिनी आनी त्या बराबर एकच मनशाचे म्हणजे
जेजू क्रिस्ताच्या कृप्या उद्देशी मनशाक मेळलेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हूण येत. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सुता सोतो तुम मुझे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सुमी आणि तुम्ही मुझे विशीं साक्ष दितेल्या. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं भगवान माते वापर माणी जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणां सांक म्हणे मनशांक भिये नाकात. दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां गुठान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीसो जीव काडटल्यांक भिये नाकात कित्याक ते अत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बगार कूड आनी अत्मो दोनीय एमकोंडांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबुजो पयशांक 2 विकतात न्ही तरी पूण तांचे भितर एकच एक तर तुमच्या बापाचे कबलते विणे भंयक पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कळ मेजून दवरल्यात देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबुज्या प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. देखून मनशां हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलाव करून म्हणून परगडता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर हांव म्हजो म्हणून परगडतलों. पूण मनशां हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. देवाचें उतर हें क्रिस्त तुई म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो बोवा पुरबायचें वाचपायची आनी आयच्या सुवातेंत जेजू देवाच्या सक्ते विशांत आनी मनशाच्या सक्ते विशांत उल्लेख करता. देव चड सक्तेवंत, देव पदवेदार, देव सरसंगती जाणार, देव सगळ्यांनी आसा ताच्या सक्तेक ताच्या जाणवायक लेख आनी मीत ना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. कित्याक तो म्हणटा भुमीक पडची खंयचीय गिरबोजी पर्यंत. गिरबोजी म्हळ्यार तुमी जाणात गिरबोज्यो कोत्ताय न्ही गुब्बाची म्हणटात पळय ल्हानशें. आतां मस्त उण्यो जाल्यात त्यो टावरां ही मोबायलाची टावरां येयल्या उपरांत ही गिरबुज्यो पुरो उण्यो जाल्यात. अप्रूप येणें तेणें मेळटा. कित्याक म्हळ्यार टावराच्या ह्या वेव्स आसात पळय ताका चड सोसूंक जायना हार्ट एटॅक जातात गिरबुज्यांक ल्हान देखून त्यो मरतात. पूण येणें तेणें कांय इल्ले आमकां पळोवंक मेळटात. आदींच्या काळार मस्त गिरबुज्यो आसल्यो आमच्या घरांनी ल्हान गोंटेर बांदताल्यो आमच्या घरांनी पाक्याचें मोदें येणें तेणें तट्टेच्या इड्याक गी मोडलांच्या इड्याक गी बांदताल्यो. ही गिरबुजी पर्यंत म्हळ्यार सुकण्या पडक्या ती ल्हान म्हळ्यार तित गिरबुजी. ही गिरबुजी पर्यंत देवाच्या कबलते विणे सकयल पडना. गिरबुजी सोडया मूय आसा पळय मूय पर्यंत देवाच्या कबलते विणे सकयल पडना. एका आमी जाणां पावसांत चड मुयो आसता न्ही गे मस्त मुयो. एक मुयांची लईन बायसर जाल्यार कोता कितल्यो मुयो आसात तातूंत. कोणाक बीन मेजूंक जायत गे त्यो मुयो कोणाक म्हण मेजूंक जायत गे. मेजूंक गेल्यार सादीत जावचें ना कित्याक म्हळ्यार एक मुय हांगा आसली आनी परतून तें येता फाटी येता मुखार येतात पळया. ती मूय पर्यंत म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा ती मेजून दवरल्या ती पर्यंत देवाच्या कबलते भायर भुमीक येना. तसली सकत आनी जाणवाय देवाची
देवाचे अपरिमीत. आदींच्या काळार सुरूचो पावस पडटाना आमी देवाचें गुरू म्हणटाले, गो ते देवाचें गुरू रक्ताचे थेंबे म्हणटाले थंबडेक शेळी थंबडे आसताले थंबडे, ताका रक्ताचे जुमयाच्या रक्ताचे थेंबे म्हणटाले हांव. ह्या जेजूची गुरवां म्हणटाले हांव धाकटी हॉनशी. तें आतां पळोवंकूच मेळना. आमी ल्हान आसतना आसली सुरूचो पावस येताना दिसतालीं ती मार्गार वाटेर आनी बुरा. आतां कॉन्क्रीट इंटरलॉक जाल्या उपरांत आनी कशें वयर येवचें, वयर येवंक जायना. खंय आसतालीं गुतूना ती. पावस पडटाना मात सुरूचो पावस पडटाना मात्र ती वयर येताली. ती पर्यंत देवाच्या कबलेत बिणे भायर पडनात. तसली सकत देवाची, तसली सकत देवाची. आनी जेजू म्हणटा खंयच्याय गिरबुजां प्रास, खंयच्याय मनजाती प्रास, खंयच्याय श्रेश्ठ प्रास तुमी चड मोलादी. देखून रचनेच्या इतिहासाक गेल्यार उत्पत्ती पुस्तकाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर देवान संवसार रचूंक कितले दीस खाण गेले? 100 दीस खाण गेले. आनी देवान मनशाक निमाणे दिसा रचलो, 6व्या दिसा रचलो. कित्याक 6व्या दिसा रचलो? मनशान उपासी पडनाय, मनशान काळोखान आसनाय, मनशान ताणेनाय, मनशान बुकेनाय, मनशान रडनाय, मनशान संतुश्ट आसा जाय. पळया देखून देवान मनशाक निमाणो रचलो. कोणा सारको रचलो तो? पळया मनजातीक रुखा झाडांक देवान ताचे बरी रचूंक ना, पूण मनशाक देवान ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो. ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो म्हणटाना ताचीच इल्लीशी जाणवाय, कांय 5% जाणवाय वा 1% जाणवाय देवान मनशाक दिल्या. कोणाची? देवाची. 1% म्हणयत, 1% जाणवाय देवाची मनशाक दिल्या. देखून मनीस देवा बरी इल्लीशी कामां करूंक शकता, देवा बरी इल्लीशी कामां करूंक शकता. देखून देव म्हणटा सर्व मन जाती प्रास, चड जिव्यां प्रास, चड सुकण्यां प्रास तूं मोलादीक. मोलादीक कित्याक? पयल्यान पयलें हांवें तुका म्हज्या सारक्याचो स्वरुपाचो रचलो, तुज्या नाकाच्या बोडान म्हजो स्वास फुंकलो आनी तुजें तें आसा ती जाणवाय देवाची जाणवाय. देखून तुवें वाडत जाय आनी सडत जाय, संवसार भरत जाय आनी म्हज्या रचनेच्या वावरांत तुवें भागीदार जायचें, भागीदार जायचें. देखून हांव तुका विणगोर आसता, विणगोर आसता. पूण तुज्या बुदवंतकायेन तुवें रेशमेचीं वस्त्रां न्हेसत जाय. तुज्या हातांत जिवें मांस दिता, जिवी मनजात दिता, तुवें ती बऱ्यांतली बरी रांदून खायचीं. तुका हांव उक्तो दवरता, तुवें तुज्या जाणवायेन बऱ्यांतल्या बरा घरांत रावत जाय. अभिवृद्धी तुजी, जाणवाय म्हजी, अभिवृद्धी तुजी, जाणवाय म्हजी. म्हजे रचनेच्या वावरान तूं सहभागीदार. संवसार तुवें रुतां करी जाय म्हणून देवान मनशाक जाणवाय दिली आनी देवा बराबर ताणें रचलें. पळया कितल्या अपुरबाई जाणवाय पळया मनशाची. देखून केदी व्हड मनीस केदो आसा, काही 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट, केदो बारीक केदो मोठो, सड्ड म्हळ्यार 150 किल्या भितर मॅक्सिमम. पूण तो मनीस 1000, 2000, 3000 किल्यांची अस्त कशीं बागयता, घोडे बागयता, वागाक बागयता, सिंहाक बागयता, खंयच्याय मन जातीक बागोवंक शकता. आज मनीस मन जाती भियेता जावं बरो, पूण मनशाक पळोवन मन जात भियेता. कित्याक ती सकत मनशाक देवान दिल्या. देखून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. देखून देव म्हणटा तूं गिरबुजां प्रास कितल्याकी वरतो मोलाचो. तुजी कूड आसकत जावी येते, तुजे भितर आसलो आत्मो तो अति मोलाचो. देखून तो आत्मो वाटोवच्या दिशेन तुवें वावरीत जाय. देवान आदामाक आनी एवेक भुमी वायकुटांत दवरलें, बऱ्यांतल्या बऱ्या हॉटलांत लॉड्जांत, बऱ्यांतल्या बऱ्या रिसोर्टांत दवरलें. कोणाक? आदामाक आनी एवेक बऱ्यांतल्या बऱ्या रिसोर्टांत. भुमी वायकूट म्हणटात ताका. खंय सुणें नासलें तातूंत, पुरस आसलें. आनी मनशान थंयसर देवाच्या विरोध वचून पातक आदारलें. पातक
पूण देव जाणा मनशाची अस्कत गायी पातक, पण देव जाणा मनशाचे पवित्रपणी आसा, मनशा ती अथमोय आसा. कित्याक देवान ताच्या सारक्या स्वारी स्वरुपाचो जावन रचला, ताचीच कांय लिसाणवाई मनशाक देवान दिल्या. देखून तितल्याच सऱ्यान देव मनशाक नाश करूंक दिना. देखून तो देव ताका आशिर्वाद दिता, आशिर्वाद दिता, ताका तो लगड काडिना, जिवंक अवकाश करून दिता. देखून आयचें दुसरें वचप, आदावचें पातकान मरण हाडलें वय, पण त्या मरणात त्या आदावच्या पातकांत आसल्यारय देवाची कृपा मनशा कुळाक वळत आयली. आदावतान मैजे पर्यंत वळोन आयली, निरंतर वळोन आयली. आनी मैजे कोण? जेजूस मैजे, नवो मैजे देवान धाडलेलो आमचे मदें मैजे. देखून ती कृपा निरंतर आदावन तावन हर एकरा प्रवाद्या तावन जेजू पर्यंत देवून आयली. निरंतर देवाची कृपा पळय. देखून कुर्सात तावन ती व्हडली सगळ्यांनी वळून गेली. देखल्या हांवें उदक देवळाच्या उजव्या हातान, सोम्याच्या उजव्या कुशींतान वाडलें तें रगत आनी उदक, सोम्याची ती कृपा, देवाची कृपा वाडली सगळ्या संवसाराक, आख्ख्या संवसाराक वाडली. आनी जो कोण ती कृपेंत भरता तो म्हात कार्य करूंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आज जेजू म्हणटा, तुमी मनशांक भियेन वचो. तुकाय देवान रचलेलो, म्हाकाय देवान रचलेलो. तुजें तें आसा जाणवाय देवाची, म्हजें तें आसा जाणवाय देवाची. काही तुका इल्ली सकत चड आसत, तुका इल्ली चड जाणवाय वा शिकप चड आसत, तुका इल्ली इन्फ्लुयन्स चड आसत, पूण तूं देवाचेर आसना. देखून देवाक तुवें भिये जाय, मनशाक न्ही. कित्याक तुजें तें आसा जीव देवाचो. देखून जीव कुडीचो जीव काडटल्या त्या मनशांक भिये नाकात. बागार आत्म्याचो जीव काडटा त्या देवाक भियेया. आत्म्याचो जीव काडटा त्या देवाक भियेया. कित्याक म्हळ्यार जेजून कितें म्हणटा म्हळ्यार, तुमी देवाच्या रासा खातीर वावरी जाय. देवाच्या रासा खातीर, देवा खातीर, देवाक प्रमुख जागो दी जाय. देवाची सकत कितें बी समजो जाय. देवा खातीर जिये जाय, देवाच्या राजा खातीर जिये जाय. देखून तुमी तेमचें प्रामुख्यात ती आसूंक जाय. देखून तुमी संवसारांत मनशांक मनीस भियोन जिवचें न्ही. थोडी पटी कितें जाता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमी जाणात मनशाक मनीसच भियेता. मनशा मनीसच भियेता. व्हडल्या अधिकाऱ्यांक भियेता, व्हडल्या राजकारण्यांक भियेता, व्हडल्या गुंडांक भियेता, व्हडल्या रावडींक भियेता, व्हडल्या मनशांक भियेता. मनीस ग्रेस्त मनीस व्हडल्या राजकारब्यारांक भियेता. दुबळो मनीस ग्रेस्त मनशांक भियेता, राजकुंवरांक भियेता. आनी अशें भियानच मनीस आसा. तुमी जाणात मनीस मनशाक एका काळार विकून आसुल्लो. मनीस मनशाकच सांकळीन बांदून, पेट्या बांदले बरी बांदून दवरताले गुलामांक, काळ्या लोकांक. गोरे लोक, गोरो लोक काळ्या लोकांक सांकळीन बांदून दवरतालो, गुलामगिरी विकतालो. स्वतंत्र म्हण नासलें. मनीस मनशा मदें मनशाक सोन्याच्या गेपास्ट लेखतालो. आजुनूय मनीस तसलेंची विचयना जाल्यार थोडी पटी अशेंच लागता. थोड्यांक पेटे म्हळ्यार जीव, पेट्यांक बरें बेड, पेट्यांक बरी खाट, पेट्यांक बरें जेवण, पेट्यांक बरें खाण, पेट्यांक रावंड व्हरचें कितें, पेट्यांक रावंड व्हरचें कितें न्ही गे. तेंचे घराक उडली माय आसूं दी, माय आसूं दी, तिका उंगतली गत आसना थोडे पटी. पूण पेटो माजर थोड्यांच्या घरात त्या 25 माजरां कशीं बांदून दवरल्यान कितले बरी. तांकां खावंक कितें, तांकां कितें पुरो अवस्था. पूण मनशांक रावंक जागो ना थंयसर. कळ्ळें की. सासूमाय आयली जाल्यार एक दीस राव मागीर दुसरे दिसा वच आनी एका घरान आसा. मनशांक पळोवंक आमकां नाका. जानवरांक पळयता, पेट्यांक पळयता, माजरांक पळयता, आनी कितें आसा आमच्या मोगाच्यो वस्तू पळयता. देखून जेजू म्हणटा मनशांक गौरव दी जाय. मनीस देवाचो मनीस, देवाची सकत ती, देवाची जाणवाय ती, ताचे भायर दुसरी सकत ना. देखून गिरबुज्यांक प्रास व्हरतो मनीस. ह्या मनशान देवाचो मोग करी जाय, देवाची आज्ञा पळी जाय, देवाच्या राज्या खातीर जिये जाय. आत्मो वांटोवच्या दिशेन ताणें वावरी जाय. आनी अशें देवा सवें ताणें पवित्रपणाची जिविती जिये जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आज आमकां दिता. देखून मनशा हुजेर जो कोण आपूण
म्हजो फाटला उदार म्हणून परगट करता ताका म्हज्या बापा हुजीर हांव म्हजो म्हणून परगटतलो पळया असो मी म्हणटा आनी जो कोण मनशा मुखार म्हाका नाकारतलो ताका देवा हुजिरी हांव नाकारतलो देखून जेजू कितें म्हणटा वसा सगळ्या संवसारात वसा कितें दांपून आसा तें उक्तें जातलें आनी कितें गुपीत आसा तें परगट जातलें हांव तुमकां काळोखान कितें सांगता तें उजवाडान तुमी सांगा आनी तुमकां गुटान कितें हांवें सांगलां तें पाक्यार तावन गाजया पळया जेजूच्या सगळे जिवितांत जेजू हर एकपणी करतना कितें म्हणटालो कोणायकी सांगिनाय हांव कोण म्हणून म्हणटात आनी भितरून कितें म्हळें तूं क्रिस्त देवाचो जिवा देवाचो पूत आनी जेजू कितें म्हणटा हें तुका कोणूय मनशान उगडापें केलें न्ही पेद्रू बगार देवाच्या आत्म्यान तुका उगडाप केल्लें मागीर कितें म्हणटा पेद्रूक हांव कोण म्हणून तुमी कोणाकी सांगिनाय हर एका जाप केल्या उपरांत जेजू म्हणटा हांव कोण म्हणून कोणायकी सांगिनाय कोडकारांक गूण केल्या उपरांत म्हणटा हांव कोण म्हूण सांगिनाय कुर्ड्याक गूण केल्या उपरांत जेजू सांगता हांव कोण म्हूण कोणायकी सांगिनाका कोणाकी सांगिनाका आनी आतां जेजू म्हणटा अशें सांग न्ही माडे घडये हांवें कितें उजवाडांत सांगलां काळोखान सांगलां तें उजवाडांत तुमी सांगिचे म्हळ्यार काळोखाच्या ताबर पर्वता रुपांतर जाल्लो जेजू न्ही हां रुपांतर जाल्लो पळया आनी तें तुमी भायर त्या दाडा सांगलें जेजून आतां कोणाकी सांगिनाकात पूण आतां जेजू म्हणटा तुमी सांगा हांव काळोखान कितें तुमकां सांगलां तें उजवाडान सांगा गुटान कितें तुमकां हांवें सांगलां तें उक्त्यान परगट करा पाख्यार रावन परगट करा कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात कित्याक हांव तुमचें सांगाता आसा भियेनाकात कित्याक हेच्या पयल्या वचपांत जेरेमिया प्रवाद्याक कितें मेळ्ळें जेरेमिया प्रवादी म्हणटा जायते जण फुसफुसतात जायते जण म्हजे विरोध उरयतात म्हजे मोगाचे म्हजे कुटुंबांतले म्हजे सांगाता आसचेत हांव केदाळा पासान पडता कोण ना हांव केदाळा सांपण पडता कोण ना हांव केदाळा वळवळ्याचें मरण मरता कोण ना हांव केदाळा नासाता कोण ना म्हूण राखून आसात कित्याक हांव देवाचें काम करता देवाची जीब हांव जालां देवाचें उथर हांव जालां आनी तिचें आसा ताचें खंडन करता देखून हो म्हजे विरोध पास मांडून आसात म्हाका शिरकोन घालूंक पळयतात म्हजेच व्यक्ती म्हजे सांगात आसचे म्हजेच इश्ट म्हजे विरोध रावोंक आसून आसात हांव केदाळा सांपण पडटा कोण ना म्हूण केदाळा ताणी घाल्ल्या पासांत शिरकोन पडटा कोण ना म्हणून पूण जाल्यार तो म्हणटा सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराचें गायन करा कित्याक म्हळ्यार तो म्हज्या पक्षेक रावतलो म्हज्या बगलेक रावतलो म्हाका सकत दितलो आनी म्हाका जायते वंत करतलो कुडीचो जीव काडलो जाल्यार सर्वेस्पर म्हज्या बगलेक आसून म्हाका बळवंत करतलो सुकुल्ल्या त्या रुखाक सुकुल्ल्या त्या खांडाक परत एक मुंगो फुटशें करतलो खंय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो ही सकत देवाचेर विस्वास दवरून जियेतल्यांक देवाच्या राजा खातीर जियेतल्यांक कुडीचें मरण कांयच लेखाचें न्ही म्हणलें सत हांगासर आमी जाणा जावंक जाय देखून सुरविल्ले मारतीर पळया जावंक पुरो लोरेसा कायलीर भाजलो लोरेस कितें म्हणालो म्हजी एक कुस भाजली आनी एक कुशी परती म्हणालो स्टेफानाक साऊल आसलो साऊला मुखार फातरावन जिवेशी मारलो आनी स्टेफान मरणाच्या आकांताच्या वेळार ताका सर्ग दिसतालो खंय आनी तो आसोन आसतालो आसोन आनी पाऊल विस्मीत जातालो हांगासर साऊल विस्मीत जातालो पळया कुडीचो जीव काडटल्या मुखार तांकां कांयच भिरांत ना कित्याक देवाचो आत्म्याचो जीव वाटयतलो सर्वेस्पोरू तांकां सकत दिता बोळ दिता देखून जेजू म्हणटा सांबावलो म्हणटा म्हज्या अस्कतकायेंत म्हज्या कश्टांत म्हज्या दुखींत सोमीस म्हजें बोळ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ म्हणटा तो स्ट्रेंथ देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो आमी स्वताचें नितीचें मोगाचें काम करता जाल्यार कोणायकी बेयचें म्हणना धैर्यान तें करूंक आमी शकता धैर्यान तें करूंक शकता कित्याक जीव दितलो जिवीत दितलो आत्मो वाटयतलो क्रिस्त सुमी जेजू म्हजे सवें आसा ताका हांवें परगट करूंक जाय उक्त्यान परगट करूंक जाय तो म्हजे सवें आसा आनी तो म्हज्या आत्म्याचो नाश करचो ना देखून कुडीचो नाश करतल्या भियेनासतना
आत्म्याचो नाश करतल्या देवाक भिवून देवा सवय रावन देवाचें राज्य प्रगट करूंक सोम्याक प्रगट करूंक सोम्याक साक्ष जावंक देवाची कृपे दिनी हे मिशाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवाती आसूल आमचो बाबा तुसार सगळीं संगता म्हणया सतमंता देवाक सर्वद्वेदरा बापाक सर्गांनी भितर विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो अवकार मरियतान सल्मलो 5 बिलगादांनी कोसले ताका क्रुसां जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार सुडलो सर्वदेदा देवाच्या उजव्या बसला थंय तो जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मर्सबे करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पुय सभे भक्तां स्वेकतार पदकाचे बक्षणे पुडीचें जिवन पोण ससनाचें जिवीत आमेन. आमी सर देवाचीं भुरगीं ताच्या मोगांत गोपांत आमी जियेता अत्यदीक मोलाची आमी ताची जाणवाय आमची ताचें रूप आमचें सगळें आमी ताचें तें एकवटान आसा तशें म्हणटना आमचो आत्मो ताचे सवय जिवंक कशें येता आत्म्याचो जीव काडच्या देवाक भियोन कुडीचो जीव काडटल्या मनशां भियेन आसतना देवाची खुशी कितें मेळ्ळें समजून त्या प्रमाणे आमची जिवीत रुतां करूंक आनी सम्या साक्ष जावंक देवाची कृपे दिनी ह्या मागण्या मुखांतर आमी जोडून घेवया. मोगळा बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी दैरान आनी कालतेपणान जेजूची बरी खबर संवसारा परगटूंक तांकां सुटसुटीत कर म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी सुवार्थेच्या मोलांनी परजेचें बरेपण आशेवन निस्वार्थी वावर करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. आज सांभ्रमचो हो लायिकांचो आयतार सर पवित्र स्नान घेतल्यांक तांच्या अभ्यासान आनी वावरान क्रिस्तांव परगटूंक आदार आनी अवकाश जावं म्हूण आमी मागता आमच्या कुटुंबाची सुवार्थेक पुरक जावचें वातावरण आसाशें आनी ह्या वरवीं आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी रुतां जावं म्हूण आमी मागता फिरगत जिवाळ आनी कार्याळ आसूंक सर युवा जणांक सुडसुडीत आनी उर्बेवंत कर म्हूण आमी मागता येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी क्रिस्ताच्या सुवार्थेक लजेनाचे आत्मीक संगतींनी सडीत उमेद दाखोवंक आमची काळजां उगड म्हूण आमी मागता सांज उद्दा देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पोनशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानांचो फळ येतेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगाताच ह्या पून तळार हाती धरिल्ली सगळी योजना पंत लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण आमी मागता एकडी बरो आमच्या कस्कीकर संगतीर मागया जे कोणा मागतान बसिला ताचो खातीर विशेष करून मागया. मनशाक मनीस भियेच्या वातावरणान घालता त्या आतंकवादी बसोत मागे मनीस मनशाक भिरांतीन दवरता त्या खोट्या मनशां पासत आमी मागी. आपुणी देवाची रचना ती देवाची रचना म्हणलें समजून मनीस रचनेचो मुकोट आनी मनशाचो जीव अत्यदीक मोलादीक म्हणलें समजोवचें देणें आमी हर एकल्यांक जाणा जायशें देवाची कृपा मागया. लायकांचो आयतार आमी आज आचरण करतना पवित्र सभेच्या वावरांत लायकांचो पात्र भोव प्रमुख आनी तांचे संगीत क्रिस्ताक साक्ष दिवची वर्ती कामां लायक बावर्त्यांनी करूंक जाय अशी कृपे देणी तांकां फोव जायशें मागया. बरो पावस आमकां गरज आसा निरंतर बरो पावस फावो जावं दी. सुकून गेल्ली पृथ्वी परत शिवाळ जावं दी. उदकाचे समस्ये सगळे परिहार जावन फुडल्या वर्सा जाय पुरतें उदक फोव जायशें तसलो पावस आमकां फोव जायशें मागया.
सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या मुखार उसारलेली आमची मागणी देन तुका भेटोवन दिता हांव. ह्या संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा मनीस ग्रिबोच्या प्रास मन जाती प्रास भोव उत्तीम देखून हो मनशान सोम्या खातीर देवा खातीर आमी जिवंक जाय म्हणलें सत तूं आमकां दिताय. तुजे खातीर वावरूंक तुका साक्ष दिवंक त्याची कृपे दिनी आमकां फावो कर. कुडीचो जीव काडटल्या मनशां भियेन आसतना आत्म्याचो जीव काडटा तुका भियोन तुका साक्षी जावन रावोंक देवाचें राज्य प्रगट करूंक करपा आमकां मेळचें कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर प्रसन्न जावन सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचो वाकणण्याचो यज्ञ तूं दयेन मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानता तसलें जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसोंग तुमची सुभे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. भयशे आमी करूंक पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवानपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवन सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर. सुगनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय.
सर्वेस्पुराचे नावे येता ताका जय 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 उर्सगी तुका जय उर्सगी तुका जय उर्सगी तुका जय. मग बाबणी नंबर पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता उडो आणि वाय नसले जेजूचे मासानी रे गसावन बदलची पवित्र घडी हे घडी आहे कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता सगळे आमचे कुडीचे जिवाचे आत्म्याचे समर्पण या वक्ता जेजूच्या कुडी रक्ताक आमी करूया. बापा कुरोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आसिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आसिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी व जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्यातय एकठांय म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदूर मेल्यान त्या आमच्या भावभिनीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागादी नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अमुकार मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची अशना मतीन दवरना आत्म्याचो जीव काडटल्या देवाक भिवन समर्पण करून ताका साक्षी जावंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमयान शिकलेली मागणी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या आमचिता तशें आमची पत्कां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडिशडेंतली आमकां निवार. दयेकृणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा
जेजू क्रिस्तचेणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदर दिता म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने खोटान सांबाळ तूं जे येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय जावन सचिवंत देवाची शेळी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली आत्म्याचो जीव करता त्या देवाक भिवन सोम्याक परगट करूंक सोम्याक साक्षांव देवाच्या उता खातीर आमचें जिवीत समर्पीत करूंक उलो दिता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका बरी भलायकी मेळटली सोम्या जेजूक आमी अर्गां दिवया जे मोगान बरो आमच्या काळजान तो आयला सोम्या आमचे तें तूं राव जे सक्तीन आमकां बरो तुजे खातीर तुका साक्ष दिवंक आमकां कुरपांनी जाणवाय फोव कर तुवें केल्ल्या बरेपणाक तुका आमी अर्गां दिता हांव सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू सर्व वायटांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतल्या निवारलेल्याक कुडयेत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर सर अपायांतले मरणादी पिड्यांतल्या मुखार राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर आयसो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर ह्या दिसा ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर तुजें उतर आयकोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर तुजें पवित्र जेवणान आमकां अभिषिक्त केल्ल्या खातीर बरो पावस धाडून आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळप तुका सोम्या जेजू उपकारी काळजान सोम्याक गादिव्या दिन्या बसताच्या मोगा बसत वरत्या उपकार दासो बाबुड्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्याक
पासून ताच्या मोगा पासून तवरत्या उदकात बावडया प्रार्थुया. बोदयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमोले कुडी रक्ताच्या जेवणात तू आमकां तुझ्या जिवान आमी नवी करताय. परतून परतून या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सुख आमकां खात्रेन मेळ अशें कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडका वेता तुका गादिता तुजो गाता माया मोगारांची येता. तुजो मागय रोजे राता स्वता वाटे मेटा काढून वेता. सोम्या वेता तुका गादिता तुझे नाव गाता माया मोगारांची येता. मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगीन गुरसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगच्छानो, तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात, तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा, ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा, हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमोग करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा, ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना, तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.